गोय ड्रग्स मुक्त करपा खातीर सरकारान पावलां उबारल्यात। प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाला सरकारान उबारिल्ल्या ह्या पावलांची आदलो पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान तोखणाय केल्या। कलीस रेस्टॉरंटाचेर केल्ली कारवाय योग्यच आसा अशें बाबू सांगता, पूण पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर उलोवप मात ताणें टाळ्ळें। जे डेमोलिश जाला एक नंबर 1 डिसिजन आमचे गोंयच्या गव्हर्मेंटान घेतलेलें जो तेजे हें आसा स्वप्न आसा की गोवा मुक्त ड्रग्स करपाचो तेजें पाऊल आनी म्हाका जाल्यार फूल गॅरंटी आहा की सीएम हेच्या बद्दल सिरियस आसतलो आनी ड्रग्स मुक्त गोवा करता। पूण भायलो लोक येतात तेजे वयल्यानच चड आसता। पूण तूं टुरिजम मिनिस्टर आसलो तेन्ना फ्री तेन्नाय आमी केल्लें, पण तें सारकें जावना। कोणाक कित्याक सारकें जावना? सारकें जावना म्हणून आजून पासून मेळटा न्ही, तें मेळपा जायना। तुमी टुरिजम मिनिस्टर आसतना सारकें कित्याक जावंक जावना? जितली तो मुवमेंट जाय हो चड करून हें आहा तें टुरिजम मिनिस्टरा कडेन नासता, हें होम डिपार्टमेंटा कडेन आसता। तेणी करूंक ना। न्ही हांव तशें म्हणना, सगळी कडेन समज हें करतलो, समज सिरियस समज वयतलो जाल्यार हेच्या भितर सारकें मनांतल्यान इच्छा जाय आनी ती इच्छा प्रमोद सावंता कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा आनी तें ताणें दाखोवन दिलें। हेच्या बद्दल कितलो प्रेशर येता तो आमी जाणा गोंयसान, हेच्या भितरल्यान कितले लोक व्हडले इनवॉल्व आसतात आनी हो प्रेशराक हेणें केअर करूना आमचे चीफ मिनिस्टर। आनी सगळ्यान बऱ्यांतली बरी खबर गोवा मुक्त हो ड्रग्स करपा खातीर तो आवडटा। ड्रग्सा खातीर ड्रग्स कंप्लीट बंद करपा खातीर सगळे आमदार 40